मगाच्या भावानो भयणीनो क्रिस्तरायाच्या परबेच्या दबाजीक बिसाक तुमकां मोगाचो स्वागत मागता. सद्या असो वर्साचो निमाणो आयतार आयसो संदर्भार क्रिस्तरायाची परब आचरण करच्या संदर्भार आमी क्रिस्तरायाच्या राजवडकेची परजा तसो पाटलाव करूंक ताणें आमकां आपयता. खरेपणी ताचो पाटलाव करूंक सोमी असो आदार करपा मागया. आमी एक रयाळ परसा एक याजकी रातची कूळ म्हणटा सांपेद्रुचें पत्र हे संदर्भार आमी आमचें जिवीत सोमयाच्या कुशा प्रमाणे जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हूण मिसाच्या वेळा बलिदाना वेळा मागता आसतना एकामेका खातीर मागया. प्रतिरितीन अर्गांनी मिस बेडयता बबीन जेसी मेनून सदव कातार कोविड पिड्यांतले गुण सल्ल्या अर्गां बेडयता मेरी फ्लोरा आनी जेनिफर तांकां कोविड पिड्यांतले गुण केल्ल्याक अर्गां मिस दिता. रुबेन फिगेरेडो तशेंच अर्गां मिस दिता. केविन फ्रांसीस एलेक मुंबई तांचेर येदे बसोत मागता आसतना जे कोणा मागताना बसयला सगळं आज करून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. बापाचे नी पुताचे नी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्यानो सगळे पवित्र सभे बराबर आज आमी आमच्या सोमये जेजू क्रिस्ताची सक्टा सर्वांच्या रायाची दबाजीक परब सांबाळूंक हे वेदी भोवती जमल्या. क्रिस्त रायान स्थापलेल्या राज्याच्या मोलांचो नियाळ करून ताची क्रियाळ परज आमी जावंक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणी दिता. क्रिस्ताचे राजवडकेचो परिणाम आमच्या जिवितांत येशें आनी सासणांत आमी ताचे थंय जियोंक पावो जायशें आमी मागया. आतां आमच्या पातकांची दूख धरया. मगर बाबणीनो हे मिसाच्या पवित्र बलिदानांत पवते परी वांटून घेवचे खातीर आमच्या पथकांची आमी दूख धरया. इतर खर्च सामानांनी पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयारी करया. काळजांत हांव दूख धरून बगसाणें मागतल्या बगसाणें दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्यांक काकूत कर सोम्यांक काकूत कर तूं पथक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्यांक काकूत कर सोम्यांक काकूत कर सर्व पदवेदार देव आमची काकूत कर आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. Servis pura deva
विचाराया सपवेदा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका तीन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकळता सुम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या ऐकल्या स्तुता सुम्य देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूट तू बापाच्या उजव्या बसला आमचे मागणे मानून घे इत्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे वाहिवे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू भावे एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया इकडे बोलडोळ्यात आमची आमच्या घर संगत येते संगती रमी मागे सर्व पदवेदार आणि संस्थाच्या आमच्या बहुमोकाळ देवा तुझ्या मोगाच्या पुताक सक्ता सर्वासो राजा तुवें केलोय आणि ताचे वरवीं सगळ्या रचण्या संपूर्ण एकवटान उवी करून तुझी खुशी जाली देखून पातकाच्या गुलामपणातली सुटलेली सगळी पर्जा तुझी सेवा साखरी करूं आणि निरंतर तुका वाकणूक फावो कर म्हण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आणि राजवड चलयता ससनाच्या ससना सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांतले वाचप इस्रायलाच्यो सगळ्यो कुळयो हेब्रोनान दावीद हरशी आयल्यो आनी तांणी म्हळें आमी तुज्याच हाडा मासाचे संपलेल्या दिसांनी सावल आमचे राजवडकी चलयतलो तेन्ना तुवेंच इस्रायलांक झुजाक आपोवन व्हेले आनी तांकां फाटीं हाडले आनी सरेस्परान तुका म्हळें तुमचो म्हजे फर्जे इस्रायलचो गवळी जातलोय तूं इस्रायलचो फुडारी जातलोय देखून इस्रायलाचे सर मलगडे हेब्रोनान दाविदाशी आयले दावीद रायन हेब्रोनांत सरेस्परा हुजीर तांचे कडेन हे करार केलो देवाचे उतार्ये देवाची वडुका सर्वेश्वराचे घरी बसूया म्हणटाना हांव संतोषलो सर्वेश्वराचे घरी बसूया म्हणटाना हांव संतोषलो या आमी सर्वेश्वराचे घरी अशें म्हणून लोक म्हणटाना केदोर तो संतोष म्हाका भोगलो आमी तुजेशी पावल्या जेरुजालेमा तुज्या दारवटांचेर आसात आमची पावलां तुज्या दारा भितर उबे आसात आमचे पाय सर्वेश्वराचे घरी बसूया म्हणटाना हांव संतोषलो
आणि अखंड बांधावळे उभारून बांधला आमचे जेरुसलेम थंयचे सोडून येतात कुळयो थंय सर्वेश्वराच्यो कुळयो त्यो सर्वेश्वराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोषलो सर्वेश्वराचे घरी वसूया म्हणताना हांव संतोषलो. सांव पावलान कोलोसेगरांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, उजवाडाच्या राजान आपल्या भक्तांक तयार केल्ल्या दायजान भागीदार जावचें देणें तुमकां फावो केल्ल्या बापाक तुमी अर्गां दितल्यात. ताणें आमकां काळोखाच्या पदवेंतलें काण आपल्या मोगाच्या पुताच्या राज्यान आणपायल्यांत. त्यास्ताच्या पुता मारिफात लाभला आमकां सडवून म्हणजे पातकाचें बक्षाणें. तस्त प्रतिरूप आदर्श देवाचें प्रथम जनी रचनामध्ये ताचे ती सर्गींचे आणि पृथ्वीचे दिसतात ती आणि दिसनातली रचना सिंहासना स्वामित्व अधिकारी आणि प्रभुत्व देवान रचली. रचना जावचे पयले तो आसलो. वस्तू ताच्या मारिफात अस्तित्वान आसात. तस्सू मस्तक कुडीचे म्हणजे पवित्र सभेचे आराम वा पयलें फळ जिवान जाल्ल्यांचें. देवाचीच खुशी अशी जाली. ताचे थंय आपणाची सगळी संपूर्णता बिडार करून असली आणि ताच्या खुर्साच्या रक्ता मारिफात समाधान स्थापित करून भुमीच्या आणि अंतराळाच्या रचनाक आपणा ते राजी करून घेवची म्हणून. देवाचे उतारे. देवाचे उडुका. Garcia, Tacha Povitava, Ublikusaria, Alleluia Gavia, Sumya Garcia, Tacha Povitava, Ublikusaria. सर्वेश्वराचे नाव येता तो सदैव जा. आमच्या बापा दाविदाचे राज ताका आनंद जा. Alleluia Gavia, Sumya Garcia, Tacha Povitava, Ublikusaria, Alleluia Gavia, Sumya Garcia, Tacha Povitava, Ublikusaria. Servis potumce sobe asum, भगेव लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. शेकी जेजू खुर्सार मारता आसतना लोक लागसार रावून पळयत आसलो. ताचे मुखंड ताका खिंडून म्हणटाले. हेरांक ताणें बचाव केले. वो देवाचो क्रिस्त विंचलोलो वय जाल्यार तो आपणाकच बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुलां करताले. ते ताचे सरशी वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदेवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर जुदेवाचो राय ही उतरां बरोवन गेल्लीं. उमकाडायल्ल्या अपराध्या मदलो एकलो ताची निंदा कर म्हणालो. तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तो दुसरो जाप दिवन ताका बेस्तावंक लागलो. तुकाय तीच शिक्षा फोगो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे. आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्यांक फोगो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण हाणें कसलीच सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणलो, जेजू तूं राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगतां, आजच तूं म्हज्या संगता वैकुंठांत आसतलोय. देवाचें
बुतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आज क्रिस्तरायाची परब आचरण करता. वर्सांत लितुर्जीचे 3 काळ आसात. एक अद्वेंत काळ, दुसरो प्राजित आनी पास्कांचो काळ, तिसरो सादो काळ. अद्वेंत काळांत म्हणजे अद्वेंत काळ क्रिस्तियानाचो काळ सुरू जाल्ले तावन जेजूच्या जल्माच्या परबे पर्यंत आमी अद्वेंताचो काळ, क्रिस्मसाचो काळ आचरण करता. ताच्या उपरांत सादो काळ येता गोबराच्या बुधवारा पर्यंत, आनी प्राजित काळ अखेर जाता पर्यंत म्हणजे जेजूच्या स्वर्गारोहणाची परब अखेर जाता पर्यंत प्राजिताचो आनी पास्कांचो काळ आमी आचरण करता. ताच्या उपरांत लांब काळ्यो वचून जुनांत नोव्हेंबराच्या एंडा पर्यंत सादो काळ. 3 काळाक 3 तरांची मुस्तायकी आसा. अद्वेंत काळाक जांबळी रंगाची, प्राजित काळाक जांबळी रंगाची मुस्तायकी. ही जांबळी रंगाची मुस्तायकी कितें आमकां उडास हाडटा? कितें उडास हाडटा? जांबळी कलरची रंगाची प्राजित असो. प्राजित पदकाची दुग्धन परिवर्तन करून एक नवें जिवीत जिवंक, नव्या काळजांत, नव्या मनान, नव्या स्पिरितान सोम्याक स्वागत करूंक वा पास्कांच्या पुनर्जिवनपणांत एकवटूंक उलो दिता. मागीर साद्या काळांत वापरची मुस्तायकी पळयता ती 5वी म्हळ्यार समृद्धीची वर्सां, समृद्धीचे दीस, आशिर्वादांनी भरलेले समृद्धी निरंतर आमचे ते आसूं दी म्हूण दाखोवन दिता. काही मदें तांबडी मुस्तायकी, मार्तिरांचें मरण, मेल्ले सांत भक्त आसा जाल्यार तांच्या उगडासाक आमी मार्तिरांचें स्मरण करता आसतना तांबडी मुस्तायकी आमी वापरता. कित्याक म्हळ्यार मार्तिराचें रगत तांबडें देखून. उपरांत कांय थोडी धवी मुस्तायकी सोमयाच्या एवकरिस्तीक जेवणाची वा मुरयेच्या मानाक वा आंवकारीच्या फेस्तांक, आज जायनात आंवकारी आसात तर तांच्या फेस्तांक आनी सोमयाच्या म्हणजे जिवंतपणाच्या फेस्ताक, तशेंच एवकरिस्ताक मुरयेच्या मानाक ही धवी मुस्तायकी आमी वापरता. आनी कांय थोडी पटी भांगराळी मुस्तायकी दबाजीक परबेच्या समार वापरची. आनी आज आमी आचरण करचें फेस्त, क्रिस्तरायाचें फेस्त, हें फेस्त जेजू एक राय म्हणून अख्ख्या संवसाराक परगट करचें फेस्त. क्रिस्मसा फेस्ता वेळार जेजू एक राय म्हणून परगट करचें आमी आयकता. देखून ते घरायांच्या फेस्ता दिसा जेजू एक राय म्हणून परगट करचें आमी आयकता. आप परगटण्याचें फेस्त, जेजूच्या आप परगटण्याचें फेस्त. जेजू कोण? जेजू एक राय, एक प्रवादी आनी एक याजक म्हूण परगट करचें. कित्याक जेजू एक राय म्हळ्यार त्या आप परगटण्याच्या फेस्तांत थंयसर एका रायान जेजूक भांगार दिलो. भांगाराचें एक देणें, भांगाराची एक कितें म्हणटात गिफ्ट, म्हणजे भांगाराची एक काणीक एका रायान आनी एका रायाक मात्र दिव्येत. देखून उदेन दिसो एक राय भांगार घेवन आयलो आनी जेजूक ताणें दिलें, अर्पिलें भांगार. कित्याक तो राय, कित्याक म्हळ्यार ताका गोवळ्यांत संदेश मेळ्ळो, ताका स्वप्नांत संदेश मेळ्ळो देवदूतांत जावन नजरेतांत एक राय जल्मला, बेतलेमांत
एक राय जल्माला. बेतलेमांत एक राय जल्माला. पळया जेजू एक राय घे. हे सवाल विचारले कोणे? कोण विचारले? जेजू एक राय घे म्हणून विचारले कोणे? पिलातान विचारले. व्हेरी गुड. कोणी सांगले पडल्या? पिलातान विचारले तू एक राय घे म्हणून. जेजू कितें म्हणालो? जेजू वय म्हणू. जेजू खाले म्हणालो तेतून तू सांगताय हांव राय म्हणून तुमकां सांगताय. पण जेजून म्हणे म्हजें राज्य ह्या संवसाराचें न्ही. म्हजें राज्य संवसाराचें जालें जाल्यार हांव तुज्या हातान पडना अशें सगळो म्हजो पाट लावता जुस्तो आसलो. पूण म्हजें राज्य सर्गेचें. हांव सर्गेच्या राज्याचो राय म्हणजे त्या पिलाताचोय पिलाताच्या चक्रवर्तीचो राय जेजू. पण तो त्या समान संपणाक लब्धून रावंक ना. फिलिपिकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पावल म्हणटा सैमान तो देव सैमान तो राय तरी त्या समान संपणाक लब्धून रावंक ना. गुलामाचें रूप ताणें घेतलें. आनी आतां जेजू राय म्हणलें सालुकी समातेवी ताच्या जेजूच्या वंशावळींत दाखोवन दितात. जेजू राय कोणाच्या वंशाचो? दाविदाच्या वंशाचो. दाविदाच्या वंशाचो. इस्रायलाचो प्रथम राय कोण? इस्रायलाचो प्रथम राय साऊल देवाक विधेय जावंक ना तो. अविधेय जालो. पण सावलो एक बलिश्ट राय, दिंडो राय, सुबीत राय, इस्रायलाचो पयलो राय. पूण सामुएल प्रवाद्यान सांगलेलें ताणें आयकूंक ना. ताणें देवाची खुशी ताच्या जिवितांत पडली ना. अविधेय जालो. देखून ताका सामुएलान म्हणलें तुवें आसार सॅक्रिफीस पेटोवच्या प्रास विधेय जावन येयल्यार भोव बरें. सॅक्रिफीस बलिदानाचें प्रास विधेय पूण श्रेष्ठ बलिदान म्हणटा तो. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तें रायपण ताचें गेलें. ताचे उपरांत त्यात सामुएला मुखांतर साऊल राय आसतनाच भुरग्या एका दाविदाक राय म्हूण मागलो. आनी दावीद राय म्हणून जाल्ली खबर सावलाक पडल्या उपरांत सावल दावीदाक मस्तपटी जिवेशी मारूंक सोदतालो. पूण सावलाच्या पुतान अबसोलोमान दाविदाक मस्तपटी वाचयलें. पण दाविदाच्या फाटल्या अवतारे उपरांत अबसोलोमाक जिवेशी मारलें आनी क्रमेण सावलाकी जिवेशी मारलें. आतां हो साऊल हो दावीद खंय जल्मलो? दाविदाचें शहर बेथलेहेम. रायांचें शहर दाविदाचें शहर बेथलेहेम. आनी त्या बेथलेहेमांत जेजू जल्मलो. कित्याक आपणी दाविदाच्या संततेचो म्हूण दाखोवच्याक. नातल्यार जुजेक थंयसर त्याच वखदां थंयसर कानेशमारी म्हणटात बडे घाल म्हणटा जनगणती करूंक त्याच वेळार थंय वचोचें म्हूण नासलें. पूण त्याच वेळार ताका थंय वचोचें पडलें. कित्याक बेथलेहेमांत रायांचें शहर आनी बेथलेहेम दाविदाचें शहर आनी त्या शहरांत जेजू जल्मोंक जाय आसलें. ही देवाची मंडवळ. देखून जुजे थंयसर पावलो आनी मरी थंयसर पुताक प्रसूत जाली. मी म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आयच्या सुवातेन पळयता हांव जेजू कुर्सार मारला. हांगासर कुर्सार मारला आनी कुर्सार एक बरोवन घाला आयन आराय. कितें म्हळ्यार तें कोंकणीन म्हणटा हांव जेजू जुदेवांचो राय सुलाबेन म्हणटा आमी. जेजू नजरेन जुदेवांचो राय. तातूंत तें ही खंयच्या भाशेन बरयल्लें तें? आरामायीक भाशेन बरयल्लें. हिब्रू भाशेन बरयल्लें. इयेसूस नाझरीन रेक्स एदोयरूम कळ्ळें गे? आराय इयेसूस नाझरीन रेक्स म्हळ्यार राय जुदेवाचो एदोयरूम म्हणून तें बरोवन गेल्लें. आनी हें बरोवन गेल्या उपरांत थंयसर पिलाताक खबर गेली जेजू नजर जुदेवाचो राय न्ही तो म्हणटालो म्हूण मरे. तो म्हणटालो म्हणून बरें. आपूण जुदेवाचो राय म्हणटालो म्हणून बरें. आनी पिलात म्हणालो जें बरोवन जालां
तें बरोवन जालां काडूंक जायना म्हणजे मग अशा बाबडीनो कित्याक जेजू राय हे सकळसत आमी जाणा पूण म्हणजे मोगाच्या बाबडीन ताचे राजवडकीपण आख्ख्या संवसारार मात्र न्ही सगळेच्या राजाची राजवडकी ताची जावन आसा देखून आम्हा हर एकल्यांनी जेजूच्या त्या रायपणांत वांटेली जावंक आसा देखून पवित्र स्नान घेता आसतना जेजूच्या आप परगडण्याची ती 3 सतां आमच्या पवित्र स्नानांत आमी लक्ती करता पवित्र स्नानाद्वारे आमी जेजूच्या रायपणांत वांटेली जाता आमकांय एक कुटुंब आसा आमच्या कुटुंबांत एक बापोय जावन एक आवय जावन म्हज्या ताब्यान दिल्ल्या त्या जाणांची हांवें जतनायेन सत्राय घेवन तांची जबाबदारी पाळूंक आसा एक बापोय जावन देखून तो कुटुंबा खातीर वावुरता एक आवय कुटुंबा खातीर वावुरता परगांवांत काम करता कश्ट काडटा कुटुंब सांडटा पयस रावता आनी कश्ट आकांता मोदें आपलें कुटुंब बऱ्या रितीन बांदून हाडटा आपण आतां बेंदिल्लीं भुरगीं समाजांत वयर सई बरो फुडार जोडीसय म्हूण तो वावुरता कशें एक राय आपल्या राज्याच्या परसे खातीर कसो एक चक्रवर्ती आपल्या सगळ्या त्या राज्याच्या लोकांच्या बरेपणा खातीर वावुरता कानून हाडटा त्याच मापांनी बापय एक आवय कुटुंबांत रायपणाचें एक जिवीत जियेता दुसरें ह्या सखी आमची ह्या सखी वर्ग आमी ह्या सखी वर्ग कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरांत सकाळी सांजेची मात्र न्ही आमच्या घर हर एक दिसा देवा मुखार मागणी उबारची अवकाश आमकां आसा जशें आमी मागणी उबारता कशें इगर्जेंत हे याजक मागलोलो म्हणयारी तुमच्या तर्फेन मिसाचें बलिदान भेटयता त्याच मापान आमी देवा हुजीर आमची मागणी भेटोवंक आमकां अवकाश आसा देखून आमी एक याजकी वर्ग तशेंच आमी जेजूच्या प्रवादपणाच्या मिसावान वांटेले जाता देवाचें उतर परगट करचो हक्क आनी कर्तव्य हर एकल्यांक क्रिस्माच्या संस्कारांत आमकां आपोवणें आसा देवाचें उतर फकत धर्मिकांनी वा याजकांनी वा मिशनरींनी मात्र न्ही देवाचें उतर हर एकल्यांनी परगट करूंक आसा आमच्या कार्यान आमच्या वावुरांत आमच्या सगळ्या जिवितांत देवाचें उतर परगट जावंक जाय परगट जावंक जाय कोण एकलो हांव मेडिकलाक गेल्ल्या वेळार कोण एकलो क्रिस्तांवचो भाव मेळ्ळो म्हाका मुस्लीम असो तो आनी तो मेळटा आसतना न्ही म्हाका नोट तेन्ना तुका पळयता हांव टीव्हीर युट्यूबार पळयताय ही सांगताय हांव पळयता म्हणलो हांवें विचारलें तुका हांव कोंकणी भाशेन सांगचें तुका अर्थ जाता की म्हाका अर्थ सारकें जायना पूण तें सांगतना म्हाका कळटा कितें सांगताय म्हणून आनी थोडे फावटी कन्नडा कांतारां बरो आसात मागीर थोडे फावटी म्हाका थोडे इल्लेशे अर्थ जाता पूण हांव सदां पळयता म्हणलो म्हज्या मोगाच्या बाबडेन ती एका रेतीची सुवार्ता परगट करची ताणें बदलचें म्हणना ताणें बाप्तिस्म काडचें म्हणना ताणें जिवीत इल्लेशें बरें केलें जालें वायट जावचें तें इल्लेशें बरें जिवीत जियेल्यार पुरो देखून तेंत एक परिवर्तन म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो देखून आमचें जिवीत आमी देवा हुजीर भेटयतना आमी मिसांव पाळूंक आसा एक रायाळ मिसांव याजकी राजवर्क तशेंच आमी प्रवादपणाच्या मिसांवान वांटेली जावंक आसा आनी हे मिसांव जेजून आमकां दिलां आमच्या तब्येन दिलां आनी आज जेजू म्हणटा आसतना जेजू सर्गींचो राय संवसाराचो राय सर्व परजांचो राय सट्टा सर्वांचो राय म्हूण आमी परगट करतना ताचे फाटलावदार आमी जेजू सारकी जावंक जाय देखून आमची मागणी आसा जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें जेजू बळ्या आनी कालत्या काळजाच्या कर काळीज म्हजें तुज्या काळजा सारकें म्हळ्यार जेजूचें काळीज बोळें आनी कालतें तो एक राय बोळो आनी कालतो राय आमी ताचे फाटलावदार जाल्लीं बोळी आनी कालती जावंक जाय आनी हे मिसांव आमकां देखून जेजू म्हणटा हे या तुमी कश्ट केल्यानो आनी वजन वयतल्यानो हांव तुमकां विशव दितलो म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया म्हजें लागचें शिका कित्याक हांव बळ्या आनी कालत्या काळजाचो तुमी बळी आनी कालत्या काळजाची जावंक जाय देखून हें आपोवणें सोमयाच्या फाटलावदारांक हें एक आपोवणें सोमयाचें राय सोमी आमचो राय ताचे सीस जाल्ल्यांक आमकां हें आपोवणें
क्रिस्त प्लस हांव क्रिस्तांव जाता क्रिस्तांव देखून हांव क्रिस्तांव म्हणटाना जेजूचे कांयले गुण कांयलेशे गुण म्हणजे थंय दिसून येजय फूल दिसून येजे म्हणना कांयले गुण कांयलेशे गुण म्हणजे थंय दिसून येजय चक्रवर्ती अलेक्झांडर एक फावटी चक्रवर्ती अलेक्झांडर एक फावटी ताचे संजेच्या वखदार गोड्यार बसलो गोड्यार बसून ताच्या एक साम्राज्यांत राजवटकेच्या त्या ताच्या साम्राज्यांत एक फावटी संजेचे वखदाचेर गेलो गोड्यार एक सवारी मारूंक गेलो सवारी मारून येता आसतना अलेक्झांडर द ग्रेट येता आसतना एका चेरंडींत एक दादलो मनीस पिवन पडलो टाईट जावन म्हाका बिरमो दिसली आनी गड्यार देंवोन त्या मनशा उखल्लो सायडीन दवरलो आनी तो मस्त पिवन टाईट जाल्लो आनी उदाक म्हणटालो चक्रवर्तीन चामड्याच्या चिलाच्या बॅगान चामड्याच्या चिलांत आसलें उदक ताका पिवंक दिलें आनी तोंडाक मारलें सनीन केल्या उपरांत आळे बाबा तुजें नांव कितें म्हणालो अलेक्झांडर ताका तो पडलेलो तो बाबू म्हणालो म्हजें नांव अलेक्झांडर चक्रवर्ती अलेक्झांडर पडलोय अलेक्झांडर रायासो राग तकले सोडलो कानपट्यात 2 दिली ना 3 आनी म्हणे एकत तुवें नांव बदलीचें तुवें नांव बदलीचें नाय तुजें जिवीत बदलीचें दोना भितर एक करीचें कित्याक म्हळ्यार तुजें नांव आनी तुजी जिणी म्हज्या नांवाक कळंक काडटा तुजें नांव आनी तुजें जिवीत म्हज्या नांवाक कळंक काडटा एकत तुजें नांव बदली नाजाल्यार तुजें जिवीत बदली दोना भितर एक जेजू आज आमकां हर एकल्यांक कानपट्या दी म्हणूंक आसा तशेंच क्रिस्तांव म्हणटाय एक तुजें जिवीत बदली नातल्यार नांव बदली म्हणूंक खंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमी जेजूच्या नांवाक कळंक काडचें न्ही जेजू नांवाक गौरव हाडची मान महिमा हाडची बरी कामां करूंक आनी खरें जेजूचे पाटलावदार जावंक सोमी आमकां आदार कृपा दिवून दी म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. उबी रवयात्री एका देवा त्या सुलामसो बाबा तूं साऱ्या सगळीं संगता आमी म्हणया सतमंता देवाक सरपदवेदारा बापाक सर्गानी बेदमीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या क्ल्यास्पताक आमच्या सम्यक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो ओंकार मुर्येतान जल्मलो 5 पिलगातांनी कोसले ताका पुरसां जोडलो तो मेलोन ताका निके पिलो तो मेल्ले मदें देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो परतून जिवन जालो सर्गा सोडलो सरपदवेदार देवपाच्या उजव्या बसला थंय तान जिवेनी मेल्ल्यान ती मरसिबी करूंक येतलो सतमंता पवित्र आत्म्या कतोलीक पुंज सभेक भक्तांचो एकता पदकाचें बक्षणे कुडीचें जिवंतपण सस्ताचें जिवीत आमेन. आमी सदेवाचें भुरगीं सुमी जेजू क्रिस्ताच्या राजवडकेची परस आमी खरेपणी ताचो पाटलाव करूंक आनी ताका मानतात असलीं कामां करना ताका महिमा हाडूंक देवा आदार आनी कृपा मागून आमची मागणी आमची गरजो आमची आशा सर्गीच्या बापाच्या पांयां तळ्या समर्पिया. बापा तुझे दैवीक राज या संवसारी बांधून हाडचे मिसांव तुझ्या पोळी सभेक दिलाय पाप साहेब बिस्पानी सौर मणियारांनी आपले समर्पित जिणे मुखांत क्रिस्ताचे बरेपण आनी धनीपण परगडचे हातेरां कर म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बाबा आमचे मागणे आयक. लोकांच्या कुडी आत्म्याच्या बरेपणांतय हुस्को दवर खरी सेवा करूंक आमच्या राजकीय मुखेल्यांक आनी अधिकाऱ्यांक प्रत्येक जबाबदारी तुवें दिली आहे. बरी योजना रुपीत करून लोकांच्या बरेपणांतय तांणी सडीत गुमान दिशें कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक गुण कर सुकोन गेल्ल्या शेळयांक हिंडा पाटी हाड अस्कत्यांक आदार दी बळवंतांक संयम लाभय आनी संवसारात शांती पाठय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सारकी तनकी चलय नासतना जैलांत आसलेल्यांक आनी तिची शिक्षा भोगच्या कैद्यांक समाजेन तिरस्कार भोगतेल्यांक क्रिस्त्रायाची दया आनी बुजावण बऱ्या मनशा मुखार पावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवजणांक आनी क्रिस्तांव फुडाऱ्यांक क्रिस्त्रायाच्या आदर्शांनी प्रेरीत करून सतनितीच्यो आनी भाव बांदपणाचो समुदाय बांदून तांणी क्रियाळ जायशें कर. पोय सभेन आनी समाजेंत आपले मेतेरपण दाखोवन तुज्या राजाची मोलां तांणी उखल धरशें म्हूण
कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. ह्या येवकरिस्तान वांटेली जाल्ल्या आमकां स्वार्थांतली आनी खोटे वंदवणेंतली नितळ करून तुज्या मोगाची आनी शांतीची हातेरां कर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. सांजूत देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजीच्या आनी पुणशेताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दानाचो फळ ह्या तेस्ट मापान तांकां मेळोसो कर. सांगाताच ह्या पुंतळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायन पंथा पावय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एगडी बोरमावणपणी आमचे सरकासकी गरजो आमच्या आशा आमच्या द्रेग सर्गींच्या बापाच्या पांयतळात आमी समर्पिया. जे कोणा मागतान बसेल हातान सगळो आस काडया. मतीच्या आनी फुडेच्या पिढीन कश्ट केल्या सर भुरग्यांक युवसणांक आनी सर्वांक तुमची कृपा सकत बेसांव बरी भलायकी भोवसांव दी म्हूण माग. सर्गींच्या भोवमुखार बापा तुजे मुखार उसारलेली आमची मागणी देन भेटोवन दिता. देखंत स्वीकार कर. संवसारी जिविताच्या पळयणार आमी आसाव. जेजूची माऊली आमच्या जिवितान उता करून ताच्या गुणांनी आमचें जिवीत वाडोवंक आनी मुखांतर तुका आनी सम्या मानता तसली जिवीत जिवंक आनी किर्ताडोवंक आमकां दार दी म्हूण मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ಪಾನ್ಸಂಕೋ 131 C54. आशीर्वादून मुझे संते जीवन पवित्र करून बापा करते पावा. उडो वासो वायला कसो बापा दिता तुका. तुका सत्म्यासो जिवीत लावय म्हाका. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सदपदवेदा देवपा मानतात असलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमे आमच्या नाकेबळसूच्या देवा सरेस्पर म्हणून सर्वेस्पर आमच्या भोवमुखार दयाळ बापा पातकाचें बोगसणें जोडून सगळ्या मनशांक तुजे वेंगेंत हाडूंक तुज्या सुपुताक ह्या संवसारांत आमचे बली जावच्या तुवें धाडलोय. ती बली आतां आमी तुका भेटयता आनी तसो तुजो पूत समेस्त राष्ट्रांक मोगान आनी शांतीन एकता म्हूण आमी मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या बुरबी सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सस्नाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो काही दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. तुवें तुज्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता आनंदाच्या तेलान माकून केलोय सासनाक याजक आमचो आनी एकलो सुराई सर्व रसनेचो. शांतीचो तो निर्मळ बली खुर्सा ताणें तुका आपणाचीच भेटवणी केली आनी अशे मनशा कुळाची सडवण संपतली. सगळे रचनेक आपल्या अधिकार काल हाडून एक सासनीक आनी सार्वीक राज्य तुज्या महिमेक ताणें ओपून
दिले राज्य सताचे आणि जिविताचे राजनीतीचे मोगाचे आणि सवस्त कायेचे देखून आता देवदूतां बराबर आणि सर्गींच्या सर्व दळबरांसा गाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता. सर्वांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंचगी तुकाचे सर्वेश्वराचे नावी एका काकाचे उंचगी तुकाचे बो पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भावानो बहिणीनो जेजूचे मास आनी रगजां बदलची घडी कितेंय मागता खंडीत आमी घेता बवर्तान पत्तीन विश्वासान ह्या रितीन वांटली जावया आमची ते सवा समर्पिया. बापा करोसो तो पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगती आपले सुखशेन कस्टमरान सुसुंगेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेसपरी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सस्नीक कराराचें रगत पदकाचें भक्षणें मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट्टो सोगुट परगटुया सोमी जेजू मेरो सोमी जेजू मेरो सोमी जेजू जीवन जागा ओ बाबा सोगुट आम्ही परगटा जेजू गोव्या घेतो. बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिवीत सोडून आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां वोवो केलीन देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड रगत सेवतेल्या आमी समेजता पवित्रत्मे वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्विस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करे. फ्रांसीस आमच्या बापा साईबा पीटर पावल आमच्या गुवळी बापा आनी सगळ्या सखी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरूं मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूळट करे. तांकां तुजे स्थगतीत अंतरलेल्या समेस्ता तुजे परजळीत मुखार मळपळूंक फोव करे. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. ओंकार मरे देवाच्या माय संगती ती सपती भाग्य वजूचे भाग्य धर्मदत्ता भाग्य वजूत ताते आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटोवदी तांच्या संगता तुजे महिमा गावंक आमकां भोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजूता पवित्र आत्म्याच्या एकपणान
सर्व पदवेदा बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमच्या सुडवंदराची आचना मतीन दवरन आम्ही सोम्याचे पाटलावदार सोम्याचे राज्याचे नागरिक सोम्या कीर्तडचे दसली महिमेची कामां करूंक देवास्वादार आनी कृपा मागून सोम्यान शिकलेल्या मागणी संगता मागी आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज कायम तुझी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षेता तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतले विघ्नांतल्या वरांतले पिडेशिड्यांतले आमकां निवार दे करुणे जिवितांत समाधान संतोष आमकां दी सर्गीचे भाग आनी आमचे सोडून राज जेजू क्रिस्ताचेणे बरोबर शानत्रेक केल्या कामकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व अकंदांतली वाटाय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कशे प्रमाणे तिका शांती दिनी कोटान सांबाळ तूं जेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं माये मग सगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवी देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शरीर संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी प्रिया इजमदा सचिवंत देवाची शेळी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीस ह्या संवसारी आयली अख्ख्या प्रितमीसो सर्ग संवसार सोर आयतो तरी त्या समाज संपणा लग्न रावंक ना मनशाचे रूप घेतले गुलामांतलो गुलाम तो जालो देवाच्या महिमे खातीर मना खातीर तो वावरलो एक यासक जावं एक राय जावं एक प्रवादी जावं ताच्या मिसांवान वांटिली जाल्ल्या आमी सर्गीच्या महिमे खातीर वावरूंक उलो दिता तो हे शिडयेच्या जेवणाका पयलेली आमी सर्व सभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुजे कसुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली सर्व वायटांतले विघ्नांतले तुमकां निवार सर्व पेसावांनी भरलेल्या तुका आमी अर्गां दिता
तुमची सबाब अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू ह्या उंड्या रुपी आमच्या काळजांत आयलेल्याक सर वायटांतले विघ्नांतल्यान वरांतले निवारलेल्याक बरी भलायकी बेसांव आदार करपा दिल्ल्याक कालच्या दिसा सर अपायांतले आमकां राखून व्हेल्ल्याक कालच्या रात्रीची बरी न्हीद फोव केल्ल्या खातीर आयचो दीस पळोवचे भाग आमकां फोव केल्ल्या खातीर ह्या मिसाच्या बलिदानान वांटलेली सावनां देवाचे उतर आयकूंक आनी युकरिस्ताच्या हे जेवणांत वांटलेली सावचे भाग फोव केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू अर्गां तुका सुमयान जेजू प्रार्थुया सर्वेस्पर आमच्या भोवमुगाळ बापा सुमी जेजू क्रिस्त सत्ता सर्वांचो रासा म्हूण आमी वळखता आनी ताच्यो वाचनां पाळूंक आमकां अभिमान भोगता ताच्या दबाजी परबेच्या दिसा अमर जिविताचे जेवण खाण आमी सेवलां तेंच जिवीत सास्तीक वैभवान सर्गी ताच्या राज्यांत आमकां फोव कर क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवय आसूं आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून हे जिवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा सुमयामी वेता की तुझी गाथा उपकारांच तुझ्या वर्गादिता वाटे तुझे सोदो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आधार मागता घटय सोडून सगळी कान वेता सोम्या उर्वे दुकान तुझे पात्य तुमका सरता उर्वे सुमयामी वेता की तुझे गाता उपकारांच तुझ्या वर्गादिता वाटेन तुझे सोडून मोगान तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आधार मागता मोगाळ पुता सोळे अवभार मोरी आशीर्वाद देवा मुखेन गुरुसाच्या कृपेने आमच्या देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पुणतळ भोव पवित्र तळ तुमची ते सवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता कोरोनाच्या आकांताच्या काळांत तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागून आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ समूख करूंक तुमकां उलो दिता ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करना तसो विवार तुमी जोडून घेवयेत तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता आमी सदांच तुमचे खातीर मागता तुमी आमचे खातीर म्हाका विनंती करता तुमकां देव बरें करूं